दिवचल शारांतली उदका पुरवण समस्या सुटावी करपा खातीर शारांतल्यो पोरण्यो पायपलायनी बदलतले। ह्या कामाचेर सुमार 12 कोटी रुपया खर्च करतले। टप्प्याटप्प्यान हे काम हातांत घेतले अशी माहिती आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिल्या। पयले टप्प्यात दिवचल शारांतल्या बोड्डे नायकनगर वाठारांत सुमार 31 लाख रुपया खर्च करून नवीन पायपलायन घालतले। बुधवारा एका सुवाळ्यात आमदार दोतोर शेट्टी हांणी ह्या कामाची बुनयाद घाली। ती आम्ही जी ही ओल्ड पायपलायन आसा ती चेंज करतली। टोटल कॉस्ट आसा 1,30,00,000 आसा। हांव तुमकां इतलेंच सांगता, हीच पायपलायन न्ही तर फूल बिचोलीची टप्प्याटप्प्यांनी आमी पायपलायन फुडल्या 3 ते 4 वर्सांक बदलतले आणि फक्त बिचोलेन पायपलायन बदलच्या खातीर 12 कोटीचे आमी अलॉटमेंट केल्ले आसा। ही जी आता सद्याची आसा ती 1,30,00,000 आसा। चडशे हेका आमची टेक्निकल सँक्शन सगळी जाल्ली आसा, फक्त आमकां एक्सपेंडिचर सँक्शन उरला। हे काम जाल्लेच आसा। ही जी आयची प्लॅन आसा ही पायपलायन बोड्ड्या टू ही शारदानगर जंक्शन, भायली पेठ आणि न्यू नायकनगर ही चेंज जातली। आणि दुसरी जी आसा एक ती 33 एची ती व्हडपान जातली। पायपलायन नायकनगर आणि व्हडपान जातली। सो अशी ही जी आता सुरू आसा। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली 30-40 वर्सां पयलीं जेन्ना पायपलायन घातली तेन्ना खंय जी घरां आसली नायकनगर म्हणा शारदा कॉलनी किंवा बड्डे आसली त्याचो जर नंबर जर पळयशीत जाल्यार कितलोसो ऑलमोस्ट डबल जाल्लो आसा। आणि त्यामुळे ते पायपलायनाची परत फ्रिक्वेंट ब्रेकेज जाता, आमकां मागीर त्रास जातात केन्नाय जर ब्लॉक जालो। लोकांक कशें आसा उदक हे मेन आसा आणि आमचो सरकार अंडर लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी कटिबंद आसा की लोकांक रस्ते लायट हे दिवपाचे आमी हर तरेन प्रयत्न करता आसा। तशेंच आमी जी सुडा अंडर जी आमी हे केला इम्प्रुवमेंट ऑफ पायपलायन सुधा कॉलनी, विश्वासनगर आणि बिचोली सिटी हाच्या खातीर आमी 3,30,00,000 ऑलरेडी टेक्निकल सँक्शन घेतलेली आसा। सो ही आसा ऑलरेडी टेंडर जाल्ली आसा। सो हे आणि एक काम एक थोड्याच दिसांनी जातलेले आसा। बरें दिसले। खरेंच सांगपाची गोष्ट म्हणजे खूप लोक उदका खातीर खूप सफर जाल्या। कित्याक जवळ जवळ 40 वर्सां का 45 वर्सां ही पोरणी ही पायपलायन आसा। खरेंच नवीन पायपलायन घालपाची खरेंच गरज आसली। कित्याक त्रास जातालो आमकां पयलीं फोन येताले, ती आतां चेंज जाता। त्या खातीर आमी आमदाराक खूब धन्यवाद म्हणटा की तेणें फाटीक लागून हे बेगींतल्या बेगीन हो फंड हाडून आमी सगळे कौन्सिलान NOC दिवन बेगींतल्या बेगीन सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें की दिवची म्हणून NOC आनी ह्या कामाक आतां आयज सुरवात जाता। हांव आमदाराक खूब धन्यवाद म्हणटा की तेणें बेगीन फॉलोअप करून बेगींतल्या बेगीन ही फायल हाडून आयज हो काम सुरवात जाता। हांव तेजे खूब धन्यवाद म्हणटा तांकां।